नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या ह्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत तुम्ही जाणा असेंब्ली इलेक्शन एक कांय म्हयन्यान जावपाचें आहा गोंयांत आनी हे जे आमी पळयता हालींच्या दिसांनी खुबशे अशा राजकीय घडामोडी जायत आहा. आमी पळयतात सगळे कडेन एक लिडर दुसऱ्या लिडराचेर एलिगेशन्स करता, कावंटर एलिगेशन्स जाता, अशे खुबशे तरेन गजाली घडपाक लागल्या, जेन्ना प्रोटेस्ट जाता आनी आमकां खबर आहा हे सगळे इलेक्शनाक जेन्ना लागीं येता ते सगळे अशें घडटा. ह्याच मजगती आज आमी पळयता की पेडण्या भितर एक मोठोसो बोवाळ चालू आहा. माजी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आमचे बाबू आजगांवकर परत थंय इलेक्शन लडयतलेले म्हणून ताणें जेन्ना जाहीर केलें तेन्नाच्यान खुबसो बोवाळ चालू आहा. तेंचे जे BJPचे सद्या भाजपाचे जे आमदार आहा प्रवीण आर्लेकर ताणें टिका केल्या ह्या इश्यूआचेर की ताका तो म्हातारो जालो आतां घरा बसचो आनी हे सगळे गजालींचेर आयज आमी उलोवपा खातीर आमी खास करून मडगांवां येयल्या बाबू आजगांवकारा कडेन उलोवपा खातीर की एक्चुली ताणें परत चिंतलें कशें की पेडण्या येवन परत इलेक्शन लडप कशें आनी ताका कितें दिसता फ्युचर ताका पेडण्याचे लोक परत निवडून हाडटले काय. नमस्कार. नमस्कार. बाबू, कितें दिसता तुका पेडण्या तुका परत समर्थन मेळटलो? पेडणे म्हणटा तें म्हाजें. पेडण्यान म्हाका इतलो लागीं घेतला की पेडणेकार म्हाका सोडूच शकना. पेडणेकाराचोच आमदार हांव आनी त्या रितीन हांवें काम केलां. त्या मतदारसंघान येवचे पयलीं सर तूं म्हाका लागींसान वळखता की हांव आंदोलन आनी सकयल लेवलाचें काम करत आमी आयल्या वयर सरले. आंदोलनां जी केली तेजे भितर न्याय मेळीसर हांव काम केलां आनी न्याय मेळून दिला. म्हणून मडगांव भितर हांव 2 फावटी कावन्सिलर आनी मागीर आमदार. म्हाजी समज हिस्ट्री सांगतलो जाल्यार आमदार जेन्ना हांव जाला पेडण्या तेन्ना पेडणे म्हणटे कांयच नासलेलें, डेव्हलपूच जावना. ज्यो पार्टी आसलेल्यो तेन्ना MG पार्टी लोक शिव म्हणून मत मारताले. लोकां कडेन रस्ते पावना, लायट पावना, घरान उदक ना, ही परिस्थिती. रस्ते नसल्या कारणान एज्युकेशन पावना, ही परिस्थिती सारकी. ही पळोवन थंय दूख दिसतालें की आमचो गोवा स्वतंत्र जावन सुद्धा हो मतदारसंघ हें जावना, म्हणजे काम जावना. हो मतदारसंघ स्वतंत्र जावना असो म्हाका दिसतालो. आनी हांव थंय पावलो आनी हांवें ठरयलें की ह्या मतदारसंघान काम जावपाक जाय. आनी हांव पयलो आमदार थंय काँग्रेसचो. 2 फावटी कावन्सिलर जावन आमदार जालो. आनी हांवें पळयलें जाल्यार तें काम स्पिडीन जायना. थंय स्पीड जावप म्हाका मेळना, कारण काँग्रेस तेन्ना गव्हर्मेंट नसलेलें. गव्हर्मेंट जावन पावर घेवपाचें आनी काम करपाचें ह्या दृश्टीकोनान हांव फुडें सरलो. आनी पयलें हांवें बंड केलो आनी BJPन हांव गेलो. BJPन हांवें मंत्रीपद घेतलें आनी थंय कामाची चालना चालू केली. पावर मेळ्ळ्या परत काम करप आनी फुडें वचप, ही हर एक काम म्हणटा तें हांवें थंय पावराचेर केलें आनी तें लोकां भितर दिलें. लोक जो आवाज करता तें काम. आनी त्या मतदारसंघाचो हांव आमदार जालो, सारको मतदारसंघाचो. काही लोक कितें जातात की पार्टी भितर वयतात कितें तरी आपल्याक फायदो जातलो म्हणून, पर्सनल फायदो जातलो म्हणून. तो म्हाजो हें नासलोलो. म्हाका जाय आसलेलें हर एक घरा भितर उदक पावपाचें, हर एक घरा भितर लायट पावपाची, हर एक घरा पर्यंत रस्तो पावपाचो, ही उदरगत जावची, कनेक्टींग रोड पावचे, व्हडले व्हडले ब्रीज जावचे. ह्या दृश्टीकोनान हांव मुखार सरलो आनी लोकांनी म्हाका आदार दिलो, सपोर्ट दिलो. दुसरे फावटी निवडून आयलो, तिसरे फावटी निवडून आयलो, चवथे फावटी निवडून आयलो. हें कामाचे भितर गेलें आनी काम अशें केलें की हर एक मतदारसंघान विकास. आनी हांवें अशें काम केलें की म्हाका दिसतालें की मतदारसंघाचो आमदार, मतदारसंघाचो, न्ही पार्टीचो, न्ही पक्षाचो. कारण पक्षांनी ह्या लोकांक यूज करून घेतले मतदारसंघाचे. म्हणून म्हाका एक राग आसलो की ह्या मतदारसंघान कांय विकास दिनासतना खाली ठोकली मतां आनी कांय काम करूना. म्हणून म्हाका जाय आसलेलें मतदारसंघाचो आमदार,
मतदारसंघ जे सांगता बोट दाखयत तें काम हम्म. आणि तें काम करत हांव मुखार सरलो. लोकांचो एक विश्वास जालो म्हणून म्हाका 3-4 फावटी निवडून हाडलो. मदीं तो आल्लेकर आयलो. कोण आल्लेकर? राजन आल्लेकर. राजन आलेकर. तेजेंय काम पळयलें. तेजे भितरय तांकां डिफरन्स दिसले आनी म्हाका तेंच्यानी निवडून हाडलो. पडतो परतो बीजेपीच्या राजन आल्लेकराक उडयलो. तो स्पीकरय आसलोलो आनी मंत्री आसलोलो. लोकांनी इतलो म्हाजेर विश्वास केलो. पण चवथे इलेक्शनाक जेन्ना हांवें पळयलें म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट विकास हांवें पावयलो. व्हडले व्हडले ब्रिजीस हाडले. सगळें कितें काम केलें. पण लोकांक जाय आसलेली ती नोकरी आनी नोकरी खातीर हो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट बेश्टोच येवं ना म्हाज्या मतदारसंघात. खंयच्या पक्षांनी आनी पार्टीन हाडूं ना. आमी तेजे खातीर आंदोलन केलें. जाय म्हणून एअरपोर्ट जाय म्हणून. एअरपोर्ट जाय म्हणून. तूं जाणा आसतलो की एअरपोर्टाक सावथाचे अख्खी सावथ तेका विरोध आसलोलो. हम्म. आमी उबे रावले. आमचो पेडणे तालुका उबो रावलो आनी मोर्चा केलो, रस्ता रोको केलो आनी अख्खे पेडणे तालुक्यान जागृती करून हो एअरपोर्ट हाडलो. म्हाका प्रमोद महाजन म्हणटालो, बाबू काय 2-2 एअरपोर्ट येऊ शकतात का इतके जवळ? ना म्हणले एअरपोर्ट जाय. कारण हांवें डेव्हलपमेंट विकास हो पावयलो सगळीकडे. पण आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय. तेज्या खातीर कितें तरी येवपाक जाय. ह्या दृश्टीकोनान आमी एअरपोर्ट हाडलो ह्या मतदारसंघात. तूं जाणा आसतलो आमच्या मतदारसंघात सगळ्यान व्हडलो विशय तो नोकऱ्यांचो. एम्प्लॉयमेंट. कारण आमची रिमोट एरिया, आमची कोस्टल एरिया न्ही. थंय जाय तो बिझनेस करपाक मेळटा. हांव मनीस जो सकयल लेवलांतल्यान गटारांतल्यान आमी असेंब्लीन पावले. लोकांक आमी पोट दिवंक शकना आमी कसले आमदार. हे सिटी एरियांतल्यान आमी जाणात लोकांक कितें तरी बिझनेस मेळूं शकता, वेपार जावूं शकता. मार्केटांक व्हडलें व्हडलें हांवें केलें. पण त्या लोकांक म्हाका एम्प्लॉयमेंट दिवपाक मेळना. म्हणून हो एअरपोर्ट हाडलो. एम्प्लॉयमेंट जालें. तुका आतां एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळोय. एअरपोर्ट येयलो पेडणेचे. पूण खुबशे गजाली अश्यो उरल्या त्या गजालींचेर हांव मागीर येता. पूण सद्या तूं जेन्ना इलेक्शन लडटा म्हूण सांगता तेन्ना तूं सद्या बीजेपीन आसा काय बीजेपीनसून रिजायन केला? ना, हांव अजून बीजेपीन आहा. तें सांग तुका. बीजेपीन आहा म्हूण हांव तुका कितें सांगता. चवथे इलेक्शनाक हांव बीजेपीन म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हणून ऑफर दिली. लोकांच्या आशिर्वादाचे हांवें ते डेप्युटी चीफ मिनिस्टर घेतले. तेंचे सरकारय हांवें आनी स्ट्रॉंग केलें आनी हांव बीजेपीन गेलो. बीजेपीन गेल्या चवथ्या इलेक्शनाक जाल्या नंतर तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें, बाबू हे फाटी तूं रावनाका, तूं मडगांव वच. हय, तूं मडगांव वच. हांवें चिंतलें आतां हांवें कितलें म्हूण बंड करपाचें आतां परत. हें म्हाजें धोरण जालें. कितलें म्हूण बंड करपाचें. 4 फाटी जालें सगळें. आतां म्हटलें मडगांव या. चलता. म्हाका म्हणपाक तूं रावना जाल्यार तुजे बद्दल आमी खंय ना जाल्यार खंय आमी बंदोबस्त करतले. कळ्ळें तुका. म्हणून धाडलो हांगा धाडल्या उपरांत हांगा त्या आल्लेकराक निवडून हाडपाकूय हांवें हेल्प केलो ताका. आल्लेकराक. आनी हांवें थंयच्यान व्हिडिओ करून धाडून लोकांक आव्हानय केलें आनी सगळें केलें. पण 4.5 वर्सां त्या मतदारसंघात कांयच जावं ना. तो राजन आल्लेकर आसतना कितें तरी बारीक काम जाल्लें. पण हो आसतना आल्लेकर आसतना कांयच जावं ना. एअरपोर्टाचेर आमच्या भुरग्यांक नोकरी मेळूं ना सारकी. भायले लोक आयले. साखळीचे, बिचोलीचे लोक घुसले भितर. महाराष्ट्राचे लोक घुसले भितर. आमच्या लोकांक स्वीपर आनी असली नोकरी मेळ्ळी. हांव आसतना तरी तेन्ना सिक्युरिटी हांवें सगळ्यांक घुसयलेले भितर. पण आतां ही हालत जाली आनी तें म्हाज्यान पळोवपाक जायना जालें. हांव मदीं सुद्दां गेल्लो थंय लोकांक इनजस्टीस जाता तेन्ना म्हाका बीजेपीन रिक्वेस्ट केलो की बाबू आमचा आमदार आहे. आमदार आसतना तूं हें कितें करता काय म्हणून अशें उलयलें. पण आतां ओगी रावपाक तयार ना. 4.5 वर्सान हांव परत भितर सरलो. पयल्यार थंय कांयच काम ना. ह्या आल्लेकरान कितें केलें तें सांगचें तेणें. ह्या बीजेपीन कितें केलें तें सांगचें. हांवें अजून पासून तुका सट सांगला की हांव लोकांचो आमदार. तो बेसिकली तुजो बंड परत बीजेपीच्या अगेन्स्ट जालो. बीजेपीच्या अगेन्स्ट बीजेपीन कितें काम केलें हांव असं म्हणटालो. कामूच करूं ना. कारण लोक बोट दाखयत ती म्हाका काम जाय थंय. आनी त्या लोकांनी म्हाका दिलं म्हणून लोकांनी म्हाका 4 फाटी निवडून हाडलो. हांव खंयच्याय पक्षान उबो रावल्यार लोक म्हाका निवडून दिताले. काँग्रेस जालें, बीजेपी जाली, परत काँग्रेस जाली, एमजी जाली. एमजी थंय येताली, बीजेपी थंय येताली.
काँग्रेस थंय सो येताली. बेसिकली आता जर तू आता बीजेपी काँग्रेस एमजीपी जाले आता हय. जर तू इलेक्शन लढता इंडिपेंडंट लढपाक रेडी हांवें आतां ऑलरेडी सांगलें जेन्ना ह्या मतदारसंघात सांगता हांव इतलें, ह्या मतदारसंघात काम म्हणटे कांय जावं ना. दुसरे ह्या हल्लेकरान 4.5 वर्सां कितें केलें ताणें सांगचें. आनी हे बीजेपी वाले ताका सपोर्ट करतात. काम केल्यार सपोर्ट करपाचें न्ही. ह्या लोकांनी तेणें काम कसलें केलां, लोकांक ट्रान्सफर करपाचें. बाबू बरोबर कोण आहा ताका ट्रान्सफर करपाचो. थंय कोणाक लायसन दिल्यार तो आपल्याक काम करना तेजें लायसन रद्द करपाचें. असलीं कामां थंय सगळे कडेन जे हे चल्ल्या थंय इलिगली धंदे तेंचे पयशे उबारपाचे हें चल्लां. हें बंद तरी करपाक जाय आसलें बीजेपीन न्ही. आनी हें बीजेपी खबर आहा तेंचें ना म्हणून दी. तू दामू तुका हांगा लागीता दामू कडेन सीएमा कडेन उलयल्या ही गजाल. अरे तांकां खबर आहा तांकां सांगपाचें तेंचें ना म्हणून सांगून दी. तो एकदम प्रामाणीक म्हणून सांगून दी. ना पण तू उलयला का हांव उलयलां हें हा. हांव उलयलां म्हणून सांगता. आनी तो म्हाजेर आरोप करता की बाबू जाणटो जालो म्हणून, बाबू मरपाचो आहा म्हणून. ही आनी बाबूक मडगांव घातला की बाबूक पडपाक जाय म्हणून. हे बीजेपीचेर आरोप करता न्ही तो. म्हाजे करता ते बीजेपीन उत्तर दिवप न्ही. तेजे वयल्यान हांव बीजेपीचें सांगता तुका. हांव बीजेपी म्हणून भायर सरला, हांव आजून बीजेपीन आहा. पण बीजेपीन आजून हेजो खुलासो करूना. हांव खंय चुकलां, हांव खंय कमी आहा, हांवें कितें करनासतना दवरलां सांगा मरे तुमी. कांय ना. हे उलयतात एक जे तेजो कितें तर रिपोर्ट सांगपा जाय न्ही. हे मतदारसंघाचें आनी लुकसाण केलां, लोकांचें लुकसाण. आनी लोकांनी म्हाका जें कार्य हांवें केलां, विकास केला तेजेर म्हाका लोक आयले. लोकां कडेन एकच प्रश्न आसा सगळ्यान व्हडलो पेडण्या भितर. तो प्रश्न आहा नोकरीचो. हर एक मनीस म्हणटा बाबू तुवें काम खूब केल्या पण म्हाका नोकरी अजून मेळूना. नोकऱ्यो सुद्दां 1000 नोकऱ्यो हांवें त्या मतदारसंघात दिल्या, गव्हर्मेंट नोकऱ्यो हांवें दिल्या. हांव हेजे भितरले एअरपोर्टाक दिल्या ते हांव सांगना. एअरपोर्टाची सेक्युरिटी खूब घातली हांवें पण त्यो नोकरी न्ही सारक्यो. गव्हर्मेंट सर्वीस हांवें दिल्या 1000. सगळे पोस्ट, इंजिनियर पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, तलाटी, LDC, पुलीस, खंयचे पोस्ट दिन हर एक डिपार्टमेंटान आमचो भुरगो आहा आज पेडण्याचो, जो केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतून नासलेले की हर एक डिपार्टमेंटान आमचो भुरगो पावतलो म्हणून. आनी हे नोकऱ्यो फुकट. एक नांव दवरलेलें आहा की हो पेडणेकारांचो आमदार म्हणून. आनी त्या नोकऱ्यो दिल्या त्यो फुकट. पण म्हाका एक तू दूख फुकट आता तुवें जेन्ना फुकट म्हटलें तेन्ना तू म्हणूंक सोदता की दुसरे कोण पयशे घेवन एक येता न्ही न्यूज तेजेर हांव तुका म्हणटा हें की नोकऱ्यो म्हणटी, नोकरी म्हणटी लोकांची. तुज्या टायमार केन्ना अशें जालां कोणें पयशे घेवन म्हाका आतां कळपा लागला न्ही. म्हणून हें सांगता हांव. सगळ्या आमदारांनी सांगचें हें. हांव जें सांगता तशें सगळ्या आमदारांनी उलयचें. कारण हें फुकट दिल्यात म्हणून नोकरी. म्हाकाय बरें दिसता. तुका दिसना सगळे आमदार दिता. हांव तें सांगू शकना. हांव कोणाचे आरोप करपाक ना. पण हांवें दिला तें म्हाजें हांवें प्रामाणीक काम केल्लें लोकां भितर दिल्लें. म्हणून तरी पासून हांव खूश ना. कित्याक म्हाजो भुरगो आमचे जे हे येतात पेडण्याचे लोक येतात ते म्हाका म्हणटात बाबू तुवें काम भरपूर केल्यो, तुवें नोकरी दिल्यो पण आपल्याक दिली तेका दिली. हे मतदारसंघाचे अजून पासून हांव तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडण्या रिमोट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटलं बट देर इज स्कोप फॉर ट्युरिझम. तू ट्युरिझम मिनिस्टर असलो त्या टायमार तुवें पेडण्या कितें केलें ट्युरिझमान? टुरिझमान जे काम केलां पळय म्हाका दिसता कोणेच करूना तितलें हांवें केलें काम. टुरिझमान म्हाका करपाक मेळटालें तें एकच ब्युटिफिकेशन. मंदिरां जी आहात पळय ही मंदिरां जी आहात पळय सगळीं ही मंदिरां खंयच्यान मुखार सरली रे, कशी बांदली रे. ह्या मंदिरां सुद्दां बांदतना पंचायती भितरल्यान कायदो केले आनी पंचायतींतल्यान आमी सगळीं मंदिरां बांदली. आनी टुरिझमांतल्यान हांवें ब्युटिफिकेशन घेतली. व्हडली मंदिरां 3-3, 2-2 करोड रुपया हें हांव करपी. म्हाजो मतदारसंघ हांवें सोडूना. टुरिझमांतल्यान जो फायदो येता तो केला. स्पोर्ट्सान जो फायदो येता तो हांवें केला. स्पोर्ट्स मंत्री आसतना इंडोर हॉल कोणें हाडलो? 32 करोड रुपया. स्पेसिफीक पेडण्याचे विचारता. तेंच पेडण्याचें सांग तुका हांव. इंडोर हॉल जो आहा, इंडोर स्टेडियम आहा तो कोणें हाडलो? 35 कोटीचो स्टेडियम जावूं शकतालो काय म्हणून. नॅशनल गेम कोणें हाडली? नॅशनल गेमा खातीर थंय जागो एक्वायर केलो हांवें 10-12 लाख. कोणें केलो? नाल नॅशनल गेम येताल्यो ते रेजिडेंस म्हणून दाखयले पण थंय आतां आयुष हॉस्पिटल आयलें.
इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येवपाचो आसलेलो तो हेणे हाडून सगळं पोझिशन बी सगळें दिल्लें आहा तेंच्याकडे. ह्या आमदारान कांय करूं ना. फुडें व्हरपा नाका आसलेलें, हे गव्हर्नमेंटान तेंको दिवपा नाका आसलेलो. ह्या मतदारसंघान मुखार सरपाचें खंयचेच हें हांवें सोडूं ना काम. ह्या मतदारसंघाचो हांव आमदार सीप तांकां आव्हान केलें तुमी बोट दाखयत तें काम हांव करता म्हणून, आनी ती कामां केल्या हांवें. सो बेसिकली सध्या तुजें आतां कशें आसा की बीजेपी आसूं किंवा नासूं, म्हाका द कांय शो मस्ट गो ऑन. ऑन रायट. मेन म्हणटा कितें आहा, म्हाजो आज जें म्हाजें स्वप्न आहा, हांवें कामां भरपूर केली, व्हडली व्हडली कामां केली, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. म्हाजें एकच स्वप्न आहा, हर एक घरान नोकरी मेळपाक जाय. आतां तूं म्हणटलो कितें बाबू आसगांवकर हर एक घरान नोकरी कशी दितलो, इलेक्शन रावता म्हणून फोटो पाहिला हांगा. ह्या मतदारसंघान हो एकच मतदारसंघ जो आहा पेडण्यां, अख्ख्या गोंयान नोकरी अख्ख्या मतदारसंघान नोकरी दिवंक शकता. तूं कित्याक म्हणटलो 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो थंय एक्वायर केला आमी. 25 लाख त्या एअरपोर्टा वसीत, 75 लाख खंय आहात. 75 लाख भितर कसले कसले प्रोजेक्ट येवपाचे आहात, आनी ते कोणाक काम करपाक मेळपाक काय लुटपाचे आहात. त्या आदाराचे कारण हे आमच्या लोकांनी केला, खंयच्या पार्टीन या खंयच्या पक्षान या खंयच्या गव्हर्नमेंटान करून हो आमी दिला. आज ते लोक आज एअरपोर्ट जालो, टॅक्सीवाले आरड मारतात. लोक आपल्याक जो लँड लुजर आहात ते म्हणतात की अजून पासून आमकां पयशे मेळूं ना. लँड लुजर म्हणटा अजून पासून एम्प्लॉयमेंट मेळूं ना. यांची कोण पळयतलो आनी कोण आवाज काडटलो. असेंब्लीन एक आवाज करपी मनीस ना. यांचे कोण फुडें व्हरूंक शकतलो. हें दुख्ख दिसता. हें आमी केला, आमी तयार केला. ऑपोजिशनाचे कोण तुजे कडेन आयल्या बीन काय मेळपाक बीन? तशें खूब येतात. ऑपोजिशन म्हणल्यार म्हाजें एकच स्वप्न आहा तें हें सुरज, की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. आनी हे जे प्रोजेक्ट आतां म्हणजे येतात तुका ऑपोजिशन जर एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करता जाल्यार तूं वचपाक रेडी आहा तेंचे कडेन? ना, ते कोण रे म्हाका करपी. आमचो मतदारसंघ सांगता ते हांव घेवन फुडें वयता, आनी ते करपाक म्हाका हें आहा, ताकद आहा. खाली आमच्या मतदारसंघान आवाज करते खंयचें काम हांवें सोडलां तांच्यान सांगचें म्हाका, बाबून आमकां हें दिवना म्हणून. आनी हे लोक जे आयल्यात नवे नवे हे फोटोवपाक आयल्यात. अरे हांवें पळयलां, आमी सनबर्न जाय म्हणल्यार जाय आमी करताले. हांव टुरिझम मंत्री आसतना आज सनबर्न पेडणे नाका म्हटलो तेंच्यानी. हांवें म्हटलें जावपा ना, लोक नाका म्हणटालो. हे दोगूय जाणां जे राजेन कोरगांवकर आनी हो तुजो प्रवीण आल्लेकर महिलांचो मोर्चा घेवन गेलो थंय, आवाज केलो सनबर्न बंद म्हणून. जालो बंद, सनबर्न जालोच. म्हणजे बॅगा घेतात आनी चल्ले. कितें म्हणून आयल्यात तुमी हांगा ह्या पेडण्यां? कितें केलां तें सांगात. आज समज ती बीजेपी आनी राजन आमचो प्रवीण आल्लेकर काम करतालो, हांव रावनासलो. हेंच्यांनी समज काम करून थंय दाखयलेलें, आमी कित्याक पडटाले? ते दुसरे आनीक एक एलिगेशन्स करता, तूं रावता मडगांवां, इलेक्शनाक रावता पेडण्यां, मागीर केन्ना मेळटलो लोकांक असो तेंचो एक विशय. असो एक मतदारसंघाच्या मनशान सांगून दी बाबू मेळना म्हणून. अरे काम करपा जाल्यार खंयच्यानी करूं शकता. काम करतलो अरे म्हाका सांग, म्हापशाचो येवन पणजे रावलो कोण? पर्रीकर म्हापशा रावतालो आनी पणजे काम करतालो. ते लोकांचेर आहा, हे हेंचेर न्ही. हे कोण नवे आयले ते कळ्ळो तुका, तेंचेर ना. आमी खंयच्या कामान कमी आहा ते लोक सांगतले. तुका बीजेपीन आतां तुजे आनी बीजेपीचे सध्या तरी बरें दिसना म्हाका, ज्या तरेन तूं उलयलो. ना बरें आहा. बीजेपीन म्हाका सांग, बीजेपीचे स्टेट लिडर्स जे आसा, हय, दामू आनी सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, हाजें तुजें इक्वेशन कितें? तुका कितें तांच्या बद्दल कितें व्यू आहा? म्हाका कांय ना. म्हाजें अजून पासून बीजेपी बद्दल म्हाका बरें आहा. आनी बीजेपी जे बरें काम करता ताका फुडें व्हरतली अशी आशा बी आहा. पण हांव ते विश्वासाचेर रावना. हांवें क्लियर सांगलां, हांव म्हाजी बेस तयार करता. कारण हांव लोकांचो आमदार आनी लोक म्हाजे बरोबर आहा. आतां तें तेंच्यांनी ठरोवपाचें. पण म्हाज्या मतदारसंघान खंयच्या पार्टीन खंयच्या गव्हर्नमेंटान काम केलां तें हांवें. नाल्यार 4.5 वर्सां दाखोवपा जालें कितें काम केलां तें. हे 4.5 वर्सां ही गेली पळय, मेकळी जाली. राजेन आल्लेकरांनी तशेंच केल्लें म्हूण ताका लोकांनी काडलो, म्हाका हाडलो परतो. तेन्नाय बीजेपीचे गव्हर्नमेंट आसलेलें. आतां ही 4.5 वर्सां लॉस केली. हें हांव करपा दिवपा ना. म्हाजो मतदारसंघ सॅक्रिफायस आनी कश्ट करून काम करून मुखार सरलेलो आनी लोकांचो हातभार आहा तेजे भितर.
जे लोक बोट दाखयत तें काम केलाय. तुजी एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा गोंयांत हय. जी एससी कम्युनिटीक रिजर्व हय. एससी कम्युनिटी खातीर तुवें थंय कितें केलां? एससी कमिटीचे कितें आहा कसले प्रपोजल म्हाज्या कडेन आयले एससी कमिटी खातीर. एससी कमिटी म्हणटे कितें आहा एक सांग तुमकां हांव की अख्खे गोंया भितर एक रिजर्व आसता. आमी रिजर्व हा म्हण थंय पावलो आनी म्हाका लोकांनी एक्सेप्ट केलो. 4 फावटी निवडून दिलो. कित्याक दिलो? 4 फावटी निवडून दिलो म्हाका. ह्यो सगळ्यो कम्युनिटी एससी जावन दी दुसरो आमी इंट्रस्ट घालून पळयताले काम करताले म्हूण निवडून दिला न्ही. बेश्टोच दिवन कोणी बेश्टोच दिवन दिनात निवडून. आनी तें मडगांवय म्हाजें काम भरपूर आसलेलें. थंयच्यान आमी थंय आयले. फाल्यां समज तो एससी मुक्त जालो तेंचो आमी रावचे नात. आमी रिजर्व म्हूण थंय गेले आनी ती रिजर्व म्हणून रिजर्व भितरलो शेड्यूल कास्ट एक हांव भुरगो. आमी तें काम करूं शकता आनी हें म्हाका दाखोवपाक जाय आसलेलें की हांवूय थंय डेव्हलप करूं शकता, विकास करूं शकता. ह्या लोकांनी तो मतदारसंघ भुयारान दवरल्या भशेन दवरलो. हांव दवरपाना, हांव करून दाखयतलो म्हणून ती चॅलेंज हांवें घेतली आनी आज तें काम केलें आनी हर एक मनशा फुड्यान पावलें. हर एक गरीबांतलो गरीब मनीस जो बोट दाखयता तें काम हें म्हाजें चॅलेंज दाखोवपाचें आनी तें केलां. आनी आज हांव उबो रावला एम्प्लॉयमेंट हर एक घरान नोकरी दिवपाची. जो तुजो बेजीक आतां परत इलेक्शनाक राजकारणान तूं परत येवपा खातीर कारण कितें नोकऱ्यो मेळना. रायट. नोकऱ्यो एकच व्हडलो प्रश्न. आमचे डेव्हलपमेंट हो केला आनी डेव्हलपमेंट उरला जाल्यार तो करतलो बाबू म्हणून सगळ्यांक गॅरंटी आहा म्हाजी. कोण असो सांगू शकचो ना बाबू तें दवरूं शकता म्हणून. हांवें व्हडलीं कामां केलीं. व्हडले येदे व्हडले प्रोजेक्ट दिसूं शकताले. आनी ज्या गव्हर्मेंटाक गेला भितर काम काँग्रेसीन गेलो थर्मास ब्रिज, बीजेपीन गेलो पीण वजरी ब्रिज, हायवे कोणाली जे बोट दाखयत ती कामां ती करपाचें हांवें केलां न्ही. कित्याक केलें की आमी शेड्यूल कास्ट भितरले हें काम करूं शकता आनी आमी डेव्हलप करूं शकता, विकास करूं शकता हें दाखोवन दिलां. बाबा तुवें एमजीपी सोडून बीजेपीन आयलो कित्या कारणां खातीर? डेव्हलपमेंट एमजीचो तो सीट येवं शकतालो. कित्याक येवं ना? हांव आयल्या उपरांत तो एमजी हाडला आनी सांगून हाडला एमजी सांगतना त्या ढवळीकाराक सांगलें हांवें की तूं फाल्यां गव्हर्मेंट करपाक जाय जाल्यार मंत्रीपद म्हाकाय दितलो म्हूण तूं नाल्यार तूं आनी तुजो भाव बशीत म्हूण थंय खाली. जेन्ना तेणें एग्रीड केला तेन्ना एमजीन गेला. कारण हांव जाणा म्हाजो लोक म्हाका निवडून हाडटलोच पण मंत्रीपद जाय, पावर जाय. म्हळ्यार सोडली कित्याक म्हळ्यार एमजीपी तुवें? बीजेपीन आपयलो म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो. अरे हें पद कोणाकय खंय मेळटा कसोच मेळटा. म्हळ्यार डेप्युटी सीएम दिलो म्हणून तुवें एमजीपी सोडली? पावर मेळ्ळो न्ही आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आमचे एससी लोकांक डेप्युटी मेळप म्हणल्यार व्हडलें. पण त्याचो फायदो आमच्या मतदारसंघाक जावपाक जाय न्ही आनी तो जालोय केलोय. हें म्हणून तुमकां म्हणटा पार्ट्यो जाल्यो आनी गव्हर्मेंट जालें म्हणून काम जायना. कित्याक जावना? 4.5 वर्सां तुका लोक मतदारसंघ स्ट्रॉंग जाय आनी ह्या लोकां कडलें काम करून घेणारो मनीस जाय सारको. तेन्नाच काम जाता आनी तें हांवें करून दाखयलां. सो म्हाका आतां एकूच लास्ट क्वेश्चन तुका विचारता हांव. तुजो तो स्टेटमेंट जो सगळो व्हायरल जाता सगळ्यांक, तुजो तो बारीकसो डान्स सुद्दां तो व्हिडिओ वता, द शो मस्ट गो ऑन, तेजें कितें म्हणूंक सोदतालो तूं? हेजेर कितें आहा जाण तूं एकच की हर एक गोश्ट जी आहा ती फुडें व्हरपाक जाय. तेजे भितर कसली हें आयली, कश्ट आयले आनी कितें आयलें रावपाक जायना. दिस शो मस्ट गो ऑन म्हणून हें जें काम आमी हातीन घेतलां एम्प्लॉयमेंटाचें, हर एक घरान नोकरी पावपाक जाय तें ऑफकोर्स 100% शो मस्ट गो ऑन. बाबू तुज्या टायमारसून आतां पर्यंत पेडण्या भितर ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन हे चालू आसा आनी आजुनूय चालूच आसा? ना, म्हाज्या मतदारसंघान तरी ना. हांवें आयकुना खंयचो असो मनीस म्हाका मेळूना. पेडणे, मांद्रे असो बेल्ट सगळो आसा मेंद्रे बिंद्रे, पण म्हाज्या मतदारसंघान अजून म्हाका मेळूना. आनी तेजेर हांव 1 नंबर सारको क्रॉस. तसो ड्रग्स बेस घेवपी आसीत आनी तशें मेळीत थंय बी जाल्यार तेका सोडचो ना. तेजेर एक्शन जातलीच. ना जाल्यार हांव रस्त्यार सुद्दां येतलो पण जावं. आनी हेजे भितर हर एक आमदार जितले आहा 40 ते आमदार एकपूट जावपाक जाय. तेजे भितर ऑपोजिशन बी दवरपाचें. असले जे ड्रग्स आनी आमची भुरगीं वयतात मरतात तेजे खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन असले मनशाचे विरोध जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय.
थँक्यू बाबू, तुवें आपलो प्रेशियस टायम दिलो. आमी मडगांवां आयले, एक कॉलार ताणें सांगलें आमकां यो आपूण तुमकां इंटरव्यू दिता. थँक्यू तुका. देव बरें करूं म्हणटा. आनी वॉट एवर ही हॅज डिसायडेड, तो जो आतां इलेक्शन लडटा ताका आमी ऑल दी बेस्ट म्हणटा. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.